साजुजे आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावेल्यान जे कितें घडले ते सामके चुकीचे। मात सरकारान ज्या अनवळख्या 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला तो बेगोबेग फाटीं घेवचो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला। शिवजयंती निमतान साजुजे आर्यल वाठारांत शिवाजीचो पुतळो उबारतना बोवाळ जाल्लो। ह्या प्रकरणात मंगळारा पुलिशेन 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो। आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरा कडेन मुस्लीम राज्या कडेन आनी लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केलें। हाजें स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडी जाली आनी हें जालें तें जालें, ही आमकां दूख भोगता आनी लॉस दिसता। कोणूय जावं तो, you cannot take law in your hands. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केले तांणी अमुनीना परमिशन घेवपा जाय असो म्हणून एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पक्षांताक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता। ब्रिंग टू द नोटीस, नॉट परमिशन। दुसरी वस्त जुंय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशें मोटिवेट करपाक जाय। थोड्यां कडेन खबर आसता आमी जेन्ना ह्या दिसाक बसतात तूं कितलेंय काम कर 100% वोटांनी तूं जिखचो ना, ते भशेन खूंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना, कोण माननात तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय। बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांत व्हडलो मनीस जावन गेलो, सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताजी स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर काडना, आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक। पूण सांगले ते भशेन ताणें जाण जावपा जाय आशिल्लें आनी करपाचें न्ही। आनी आतां कितें झगडी जाली, कितें जालें तें जायन गेलें, जावपाक नाका आशिल्लें। तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारतां, जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक मार लागलो तो इश्टावर आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाक फाटीं घेवच्यो। ह्या दिकांनी घेवन बसपाचें ना।